आमी आमच्या सम्या बंधन ताका भक्तीन आमी अशी आमी आमच्या राया कृत्या सम्याची मिजाय किवीची महिमा ताची करतम का बेसमी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी घाय रसना वाकंता ताची बळवंत घाय. मिसाची ते सवा आपल्या जन्म दिसा करगान जावन दिता अँटनी मतायस डिसोजा सांता क्रूज. अर्गन जावन मीस दितात सुझान डी आल्मेडा, जोविटा डिसोजा बोविकाना, मर्सिन डी आल्मेडा आणि एंजल. हांचे सांगता आमच्या जिवितांत देवान केल्ले सर्व बरेपण आमी नियाळ्या. ताका अर्गन दिता आसतना आमच्या ते सवा बसोत आमी मागया. विशेष रितीन मागया मिडल ईस्ट राज्यांनी जावचे झुजू बेगीनच आखेर जावन थंयसर शांतीचे वातावरण रास करच्याक, तशेंच आमची मोगाची मनशां थंयसर वावुरची समाधानीन शांतीन वावुरच्याक आनी तांच्या जिवितांत परत ते धैर्य मेळच्याक तसो सोमी तांकां कृपेन भरून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशे तुमी जायजे दयाळ म्हणटा जेजू. आमच्या जिवितांत आमी दयाळाची मनशां जावंक आनी त्याच सर्गींच्या बापा परी आमी पेल्याक मोग करूंक त्याच सोम्या लागीं करपा आमी मागया. पवित्रपणी हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन पातकाचे बुकसाणे मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी आवसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट दुनांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच आमकां मुरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत मो प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थोया. परत आमी उगडास करया. सगळ्या संवसारार हे झुज परिणामकारी जातले त्या देखून बेगीनच ते शांत जावंक तसो सोमी करपेन भरून दी म्हणून आमी मागया. देवा आमच्या बापा, आत्म्याक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीशी दंडवण करूंक फरमायताय. पाताक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांत तावन पाळूंक आमकां अदीक बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निरास्वर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा, तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांचे कडेन
तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केल्लें आनी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्याव. तुज्या नांवान आमच्या राया, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देवा देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले त्या तुज्या सेवका प्रवादेचें उतर आमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तूं करताय तें सारकें, पूण आमची तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यान. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरी, सगळीं इस्रायल परजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिमटयलेली तांच्या देशांनी आसलेली सगळीं लागशिल्ली तशें पयशिल्ली आमी सगळीं लज भोगतांव. वय सर्वेस्परा, आमच्या रायाची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यान, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसणे दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्याव. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचें उतर आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा, आमच्या पथकाप्रमाणे शिक्षा लाई नाका. सर्वेस्परा, आमच्या पथकाप्रमाणे शिक्षा लाई नाका. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार तांपी नाका. वेगी वेगी तुज्या कणवलाई आमकां भेटोवंक येवन आमी फळे बुजवणे विणे आसाव. श्लोक. सर्वेस्परा, आमच्या पथकाप्रमाणे शिक्षा लाई नाका. पाव आमकां देवा आमच्या सडवून धरा. तुज्या नांवाचे वळविके पसत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पथकां भुगोस आनी आमकां निवार. श्लोक. सर्वेस्परा, आमच्या पथकाप्रमाणे शिक्षा लाई नाका. कैद्यांचे रुदान फाव तुजे मुखार. मरणाचे फर्मान जाल्ल्यांक तुज्या वड्या पदवे निवार. पूण आमी तुजी फर्जा, तुज्या सरण्याचो शेलयो सदांकाल तुजी स्तुती करतल्याव. आमच्या संततेच्या संततेक तुजी महत्कार्या वर्णीत वेतल्याव. श्लोक. सर्वेस्परा, आमच्या पथकाप्रमाणे शिक्षा लाई नाका. उद्गार. Vândând tuca Hrista, mai me băritraia. Vândând tuca Hrista, mai me băritraia. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सस्नीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात. Vândând tuca Hrista, mai me băritraia. Vândând tuca Hrista, mai me băritraia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडची जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले.
जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जसो तुमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशे तुमी दयाळ जया. बी मर्सिफुल जस्ट एज युअर हेवनली फादर इज मर्सिफुल. लुकाच्या 6व्या अध्यायांत 30 आनी 6 30 आनी 8 पर्यंत आयचो वांजेल जेजू आमकां क्रिस्ती जिविताच्या पंतवान बरलेले तशेंच भोव उत्तीम शिकोवण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जया. तशेंच हेरांची झडती करिनाकात, हेरांक अपराधी म्हूण लेखिनाकात, हेरांक बक्षिया, हेरांक दिया. ह्या मुखांतर ही दैवीक शिकोवण आमकां सर्गींच्या बापाची खरी भुरगीं करता म्हणून वांजेल शिकयता. आयचे दिसा आमी जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जया ह्या विशीं नियाळ करया. जेजू हांगासर 6व्या उतरान सांगता तुमी दयाळ जया. बी मर्सिफुल. दयाळाई दाखोवचें म्हळ्यार, दयाळ जावचें म्हळ्यार तें देवाचेंच काळीज, हार्ट ऑफ गॉड. आनी ह्या मुखांतर आमी देवाची दयाळाय दाखयतना जें कितें देव करूंक आशयता तेंच आमी करचें. कालच्या दिसा राती आमी विशेव घेवंक गेल्या आनी आयचे सकाळीं आमी उठल्या. ती देवाची काकोळतुनिगी, देवाची दयाळाई. मर्सी इज अ लव इन एक्शन म्हणटात. काकोळत ह्या दयाळाई ते मोग करण्यांनी दाखोवचें. त्या देखून पवित्र सभा आमकां दयाळ जावंक आपयता आनी 2 वाटो शिकयता. पयली वाट लौकीक संवसारी दयाळायच्यो करण्यो, तर दुसऱ्यान आत्मीक दयाळायच्यो करण्यो. लौकीक दयाळाच्यो करण्यो साबार. भुकेल्ल्यांक खाण दिवचें, तानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें, विणग्यांक नेसण दिवचें, परक्यांक आसरो दिवचें, पिडेस्तांची सेवा करची, बंदेंत आसल्ल्यांक भेट दिवची आनी मेल्ल्यांक मातयेक पावचें. ह्यो लौकीक दयाळाच्यो करण्यो जर आमी करता तवळ आमी हेरांतय दयाळ जावंक पावता. दुसऱ्यान आत्मीक दयाळाच्यो करण्योय तशेंच ना बरवशान जियेतल्यांक बरवस ना म्हणूनच त्या प्रमाणे जिवीत जियेतल्यांक बरवशाची उतरां दिवची. आमी हेरांक बरवसो जावचें. नेणाऱ्यांक जाणवायेन शिकोवचें, दैवीक जाणवायेची मोलां दिवचीं. जें कितें देवाचें उतर शिकयता त्या प्रमाणे जियोवचें आनी हेरांक जियोंक शिकोवचें. पातक्यांक बुधबाळ सांगचें, पातकां दावन मेकळे रावचें, हेरांक मेकळे रावंक आदार जावचें, प्रेरण जावचें. तशेंच दुखेस्तांक बसोवचें आनी जिव्या आनी मेल्यां बसत मागचें. ह्यो सर्व आत्मीक दयाळाच्यो करण्यो आमी करतना आमी कसो सर्गीचो बाप दयाळगी तशें आमी दयाळ जावंक पावता. आयचे दिसा जेजू ही दैवीक शिकोवण आमकां दितना आमी ह्यो लौकीक दयाळाच्यो करण्यो तशेंच आत्मीक दयाळाच्यो करण्यो ह्या प्राचीन काळार आमी करच्यो आनी हेरांक करूंक प्रेरण दितना आमी हेरांतय दयाळ जावंक पावता आनी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता. प्राचीन काळ कृपेचो काळ करून काणयोंक आमकां देवान फोव केला आसता. आयच्या दिसा आनी ह्या प्राचीन काळार हेरांतय दयाळ जावया आनी देवाची बापाची
मोगाळ भुरगीं जावया हो आशीर्वाद ह्या मिसा बलिदाना वेळी जेजू लागीं मागून घेवया आमेन. C20. Serginja kevuno devai rektamasa Kristaja diam kabadlo unya vaina sangi bapa जीवनांचे दिताव तुका पुरवखा तुझी कृपा दुसरे कंचे अंकनाका. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देव बापाक मानतात तसलें जावं मन बागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेख्या पवित्र छादावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी सर्गींच्या गुठांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लब्धना जायशे कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोभे आसो आमची काळजा उपारुया आमी ती सर्वस्परात उभारता सर्वेस्पो राकमच्या थेवा दिन वासुया वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मना शुद्ध करूंक आमची काळजा फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो उंदवण्यो धामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरानान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजा बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायतांव. Hovid, hovid, hovid darbaraso serve sporto सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गे तुका जय सर्वे स्पोराचे नामी येता ताका जय उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय बाबा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट म्हणून सुसंगपाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरीच्या वांजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे पक्षाणे मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत हें मारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात.
Over the so good to purgatoria. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu जीवन साला हो भावार्था शुभो आम्ही परगता Jesu नव्याने बोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत सोंड आणि सडवणशी कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लियो आमच्या भगिवन बापा पीठ पौल सल्लाना आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे परसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुहार मरिये देवाची माय संगती भगिवन जुजेत सपोती भगिवन आंतोन भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सजनाच्या सजना. Amen, Amen, Amen. आमच्या सुडवंदराच्या नामानं दवरून ताने शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास कायम, तुझी कुशी सिरगास जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन आत्रेक केल्यांक आमकां तुझे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकातांतली वाटय. त्याग्रास्वरकी पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती देव्या. देवाचे शे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शे संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेचे जेवणाक आपोवन लपलेली
आमी सर्व सोपाके सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D58. Smaka uneha somi mozogoli smaka uneha pasvo soro merkata somi maka vishevdita प्रशानित उद्गाता सोमी म्हाका आपोन व्हरता सोमी म्हजो गौरी क्लास म्हाका उणेना सोमी म्हजो गौरी smaka unena moja jivak novya somi sada ghatai dita sakyani neet watani somi maka salon varta Mozogoni Christ maka unena somi mozogoni Christ maka unena. तळे आमच्या दंप्यांक काळजांत आयल्याचे सुकर कांदेव्या आयचो सोबीत दीस आमच्या जिवितांत फावो कर. ह्या सकाळी फुडें हांगासर येवंक त्या सोम्याक अर्गां दिवंक ताच्या कोडीन पोशीत केल्ल्या पासून ताका अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबाक ताका आमी समर्पण दिवया. आमच्या मोगाच्यांक ताका आमी समर्पण दिवया. आयचो दीस ताच्या हातांत समर्पण दिवन आयच्या दिसा जावंक अशें सर्व कार्य यशस्वीन जावच्याक तसो आदार आमी मागया. मागया मेडले इश्टांत जावच्या झुजो बेगीस संपोवंक आनी दोळसो गायिल्ल्यांक तसो देव तांकां तांची भलायकी आनी तांचें समाधान पाटी दिवं दी. मागया आमच्या सर्व दानी पासत विशेष रितीन मागया आयच्या दिसा जल्म दिवस आनी वार्षिक दीस संभ्रमच्या पासत तसो देव तांकां नव्या रुपयान भरून दी म्हूण मागया. सबार जाणांनी बायल्या गांवांत हांव मागणें विचारलेलें आसा तांकां सर्वांक त्या सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया. जे कितें तांची गरज आसा सोमेस तांकां आपणून दी तांकां फावो करून दी म्हूण मागया. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां दोन वसूं आनी सर्गींच्या गुटांत आमकां वांटो मेळो.
हे आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन. सर्वस्व तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे असो. सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन. ओसुनया ख्रिस्तची शांती नारी मोगान हाव तुमका धाडता देवाचे गोड उपकार. देवा धया काकुळतीच्या भोगोस पापा मोगाच्या पापय मोगो आडवर नाका भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर म्हजी पात हांव कांटाळटा आयच्यान ती सकट जाणटा. सुरविले मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूक आमचो सोडूनदार जावन तुवें धाडलो. आमच्या पथकांतले आनी सेर वायटाच्या बदमाशांतले सोडोवन ताणें केर सोंसले. जेजून ताच्या जिणेंत चलयली ती कुर्सावाट आमी समकातना आमचे आदले पत्के जिवीत सांडून कश्ट दगदवून येतना बियेन आसतना रावूंक तुजे बावर दवरून जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. आमेन. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या बागेवन करसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगला जेजू सर लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले. आमच्या पत्क्या वरवीं हे कश्ट तुका फाव जाले पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले. आमच्या जिवितांत तुज्या नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेल्ले कश्ट आनी दगदवणी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या ककुळ तामची कर. सुम्या काकुळदम शेखर सदैव माये मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुसर मेल्या जेजूचेर. दुसरे ते साव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या बागेवन करसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगला जेजू तुज्या खांद्यार जडायाचो कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्विकार करून वयलोय. दिसपडत्या जिवितांत तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्विकार करून वावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या ककुळ तामची कर. सुम्या काकुळदम शेखर सदैव माये मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुसर मेल्या जेजूचेर. तिसरे ते साव जेजू पयले पटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या बागेवन करसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगला जेजू हो बरा दी कुरीस वयतना ताच्या जडायेन तूं पडलोय. पडल्यार थंयच रावण आसतना तूं उठोन फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते पटी आमी पत्का पडटा. असल्या संदर्भांनी उठोन कुमसार जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सोम्या ककुळ तामची कर. सुम्या काकुळदम शेखर सदैव माये मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुसर मेल्या जेजूचेर. चवथेच ते साव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या बागेवन करसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू तुज्या हांवें मरयेन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो दिलो आनी तुमी एकामेका सांगाता मेळटाना बुजोवन दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कश्टांत आसलेल्या व्यक्तींक सदांच बुजोवन दिवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळ तामची कर. सुम्या काकुळदम शेखर सदैव माये मागता उपकार कंसयलाय म्हज्या काळजान कुसर मेल्या जेजूचेर. 25 ते साव सिरणेचो सिमाव जेजू क्रिसोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तूं तुज्या बागेवन करसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगला जेजू सिरणेच्या सिमाव कुरी सोवंक शिपायांनी बोल केले. मोहनांतल्यार ताणें कुरी सोवून ताका कुमो केली आनी तुजे कृपेन तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पोटी हेरांक कुमो करूंक मोहनांतल्या वेळार सिरणेच्या सिमा परी प्रयत्न करून हेरांक कुमो करीचे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायचे आमकां कृपा दी.
सोम्या काकुळ तामची कर Sumiyaka kurdam shikar. Sadai maya makta upkar kansailai machakal zan kursar melya Jesuचे. सवेस तेसाव वेरणुका आपल्या तुवाळ्यान जेजूचे मुखामोल पुसता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव येसू मिया जेजू ख्रिस्ता Kityak tu tuja bagi ban kursavar bai sodailai suglo samsar. मोगाला जेजू वेरोनिकाक तुझी बिरमोत दिसली आणि आपल्या तुवाल्यान रक्तान बुडलेले तुझे मुखामोल पुसले अशे तुका सौकासायला बैली आमच्या जिवितान कुटुंबान तशे शेजारा संकश्टान ओलवलच्या भावा बहिणीची मुखामोला पुसूंक आणि तांकां सौकासाय लाभूंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुळ तामची कर Sumiyaka kurdam shikar. Sadai maya makta upkar kansailai machakal zan kursar melya Jesuचे. सातवेस तेसाव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव येसू मिया जेजू ख्रिस्ता Kityak tu tuja bagi ban kursavar bai sodailai suglo samsar. काकुळदारा जेजू नित्रांनी जल्लो तू हो बरादी कुरीस वोवूंक कश्टाताय शिपाई तुका बोल करतात असल्या संदर्भार तू पडताय पूण तें श्रावण आसतना उठोवन फुडें सरताय आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जैती दगदवणी आमकां सोसूंक मेळटा असल्या संदर्भार बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठोवन मुखार वचोंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुळ तामची कर Sumiyaka kurdam shikar. Sadai maya makta upkar kansailai machakal zan kursar melya Jesuचे. Patka kati maka favo uso khati sasna so kastbad bale yem kondache Sădan zărcea uceace E Jesu Hau ca curt magda Dito loi mun patieta Sermoci At cau canta Ai chanti să canta आठवेस तेसाव जेजू जेरुसलेमेच्या स्त्रियांक बुजयता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव येसू मिया जेजू ख्रिस्ता Kityak tu tuja bagi ban kursavar bai sodailai suglo samsar. बुजवंडरा जेजू जेरुसलेमेच्या स्त्रियांनी तुझी सेवा केली आज तुझे कष्ट पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगा दिताय आमच्या जिवितांत आमकां कुमोग केली मनशां कश्टातना तशेंच हेर व्यक्ती विविध संकश्टांत कश्टातना तांकां सांगा दिवन आनी तांकां बुजवण पटोवंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुळ तामची कर Sumiyaka kurdam shikar. Sadai maya makta upkar kansailai machakal zan kursar melya Jesuचे. नवेस तेसाव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसू मिया जेजू ख्रिस्ता Kityak tu tuja bagi ban kursavar bai sodailai suglo samsar. मोगाला जेजू परत परत तूं कुर्सा पोंदा पडलोय शिपायान तुका दाग दिले तर पडल्या वेळार आमच्या विशयान तूं चिंताय उडताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येतना हेरां विशीं चिंतूंक सैतानाच्या सर संगतीचेर जैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुळ तामची कर Sumiyaka kurdam shikar. Sadai maya makta upkar kansailai machakal zan kursar melya Jesuचे. दावेस तेसाव जेजूचे आंग वस्तुकान ताका विनगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसू मिया जेजू ख्रिस्ता Kityak tu tuja bagi ban kursavar bai sodailai suglo samsar. मोगाला जेजू तुका शिपायांनी विनगो करून आकमण केलो ह्या वेळार सोंसणीकायेन हे कस तूं सोंसताय आनी आत्म्याची ताण बगयताय आमच्या जिवितांत सर मनशाक मान दिवन तांची हाका राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक कृपा दी सोम्या काकुळ तामची कर Sumiyaka kurdam shikar. Sadai maya makta upkar kansailai machakal zan kursar melya Jesuचे. 11 तेसाव जेजू क्रुसार किलयतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव येसू मिया जेजू ख्रिस्ता Kityak tu tuja bagi ban kursavar bai sodailai suglo samsar. मोगला जेजू कुर्सावटेच्या निमाण्या हंतार तुका तांणी कुर्सार मारलो ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुजे हात आनी पांय कुर्सार किलवच्याक तुवें अर्पिले आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपडते जैते जण आमकां किलयतात असले परिस्थितीन दवान आसतना तुज्या कुर्सा वेंगूंक आमकां शिकय
सोम्या खगोल आमची कर सोम्या काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाई लाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 12 दिसाव जेजू कुर्सार प्राण करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तूं तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार ककुलदारा जेजू तुझ्या कुर्साच्या मरणा मुखांत आम्हा पत्क्यांक सुटका लाभयली आमकां पत्काच्या हातान समर्पण दिले सर्वांक तुवें बक्षिले अशें तुजे रगत वरोवन आमकां बचाव केले आमच्या दिसपडत्या जिवितान सर संगती बापाक समर्पण दिव आनी पाताक पयस करून जिवंक आमकां कृपा दी सोम्या ककुल आमची कर सोम्या काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाई लाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 13 दिसाव जेजूची कूड देवून मरयेच्या उस्त्यार दितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तूं तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार मोगाला जेजू मरियेन तुझी निर्जीव कोड स्वीकार केली ह्या वेळेला आमचे पासून बापा लागी विनंती केली कष्टान संपडलेल्या मरणाच्या तणी असलेल्या व्यक्तींक आम्ही स्वीकार करूंक आणि तांचे पासून सदांच मागूंक आमकां शिकय सोम्या ककुल आमची कर सोम्या काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाई लाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 14 दिसाव जेजूक निके पितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तूं तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार मोगला जेजू तुझी निर्जीव कोट फोंडा निके पिली ह्या मुखांत फोंडाक नवो अर्थ तुवें दिलोय आमी सगळा ससनाक जियेतल्याव आनी कोण मरचे ना म्हणून शिकयले आमच्या जिवितान बरवशान जियोंक आमकां तूं शिकय सोम्या ककुल आमची कर सोम्या काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाई लाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर शेवटाचे मागणे ख्रिस्त आमचे पासून कळतो चलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत मोगाला जेजू तुझ्या ह्या कुर्सा वाटेच्या पैनात आत्मीक रितीन आमी वांटिली जाल्या ह्या वेळी तुज्या पाशावाचो आमी नियाळ केलो ह्या मुखांत आमकां बवार्तान आनी बरोवशान तुवें भरले फुडल्या जिवितान पत्का पाठ करून जिवंक पेल्याचो मोग करूंक आनी तुज्या जिवनपणाची साक्षीदारां जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमेन पाप सैबाच्या आर्याद्या पासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तेची संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमक शिताव जशें आमची पतकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमाण बरी कृपेन भरले समितीचे संगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फॉलचे कुस्चे जेजू बगेन बरे दाच मेया मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी बुताक आनी पवित्र आत्म्या जो सौदी तो सौत आनी सदां सर्वदा आमेन हांवें सांगलें सस्नीक सूख देवा गेलें सांडो सांग आज बोडव्यांचो संतोष देवा ओळमसो जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हजी पातकां कांटाळटा आयच्या दिसा करता मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मर्या आशिर्वाद देवा आमकां बगीन कुर्सीची कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन